नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. भारत पाकिस्तान संघर्ष विरामाचे पाकिस्तानान केल्ले उल्लंघन. जम्मू काश्मीरात शेनवारा राती ड्रोन हल्ले उपरांत विराम. प्रधानमंत्री मोदीन घेतली उंचेल्या पावंड्यार बसका. भारत पाकिस्तान संघर्षा उपरांत एमपीए वाठारांत सेक्युरिटी टायट. मरीन सेक्युरिटी मार्सेक लेव्हल 2 चेर सायबर कम्युनिकेशन इंटर एजन्सी मदीं कोऑर्डिनेशन वाडोवपाचे निर्देश. ऑपरेशन सिंदुरा विशीं जागृतायेक राज्यपालान आपयली सर्व धर्म बसका. बसकेक क्रिस्तांव, हिंदू, शीख, मुस्लीम धर्माचे फुडारी हजर. मुख्यमंत्री म्हणटा लढाई आतंकवादा आड. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत जात्रेक येवपी दोंडाक आतां नांव नोंदणी सक्तीची. फॅक्ट फायंडिंग समितीन दिल्ल्या रिपोर्टाचेर सरकारा कडच्यान अधिकृत म्हायती ना. दर्यादेगेर गांवांत खंयच रशियन भाशेंतले बोर्ड नाकात. मोर्जे ग्रामसभेत विशय. साश्टी कामुर्ले प्रदूषण मायग्रंटाचो विशय. नावेली सरपंच गैरहजर. ग्रामसभा धुकल्ली फुडें. कासारवळणा जाल्ल्या अपघातांत हाळी चांदेलचो सुहास नारुलकार आगताक गेलो. घरा वतना फुडल्यान येवपी कारीन रॉंग सायडीन येवन मोखलो. ड्रायव्हराक अटक. आनी अवकाळी पावसान गोंयच्या शेतकारांचे लुकसाण. 10 हेक्टरांतल्यो मिरसांगो पिड्ड्यार. दिवचल, केपें, तिसवाडी, फोंडेच्या शेतकारांक फटको. सरकार दितले अर्थीक मजत. खबरो विस्तारान. भारत आनी पाकिस्ताना मदीं संघर्ष विरामाची घोशणा करून 2 वरां भितर पाकिस्तानान ताचें उल्लंघन केलें. शेनवारा राती पाकिस्तानचे जम्मू काश्मीरात ड्रोन हल्ले. ताच्या उपरांत उसरा राती हल्ले जाल्ल्याची खबर ना. प्रधानमंत्री मोदीन उंचेल्या पावंड्यार बसका घेतली. बसकेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. पाकिस्तानान सीज फायर उल्लंघन केले उपरांत भारतान आपली भूमिका खर केला. सिंदूर जल समझौता सस्पेंडूच उरतलो. हेर प्रतिबंध काडचे ना म्हूण भारताची भूमिका. फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्रीन दिल्ले म्हायती प्रमाण भारतीय सैन्याक जाप दिवपाचे पुराय स्वतंत्र. पाकिस्तानान आपली फटिंगपणां कायम दवरत शेनवारा पयले भारता कडेन संपर्क करून सीज फायर आनी चर्चेची विनवणी केली आनी कांय वरां भितर स्वताच सीज फायर मोडले. The empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapon on early morning 7. Next please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide please. Third weapon, third impact. Continue. Fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. Can you hear me? Go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. So the effect, if you see, impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Target system which was in the north, a series of buildings
I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. भारताने या प्रकरणाची खर निंदा केल्या. भारतीय सेना पाकिस्तानाच्या आक्रमणाक तेच पद्धतीन जाप दिता. भारतीय सेनेन दिल्ली सावन सीज फायर उल्लंघन आणि पाकिस्तानी आक्रमणाक जाप दिवपाचे पूर्ण स्वतंत्र दिला. शेनवारा अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पान मध्यस्थी करून सीज फायर जाहीर केल्ले. पाकिस्तानाच्या डीजीएमओन तशी भारताच्या डीजीएमओक संपर्क करून विनवणी केल्ली. काय वरा भितर पाकिस्तानाच्या राष्ट्रपतीन चीनाचो पाकिस्तानाक पुराय तेको आसा म्हणून वक्तव्य केले आणि राती उसरा परत पाकिस्तानासावन फायरिंग सुरू जाली. भारतान शिमेलागसारच्या शहरांनी ब्लॅकआउट दवरिल्लो. राती मोठो हल्लो जाल्ल्याची खबर ना. मजगती प्रधानमंत्री मोदीन आज उंचेल्या पावड्यार बसका घेतली. बसकेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान आणि हेर अधिकारी बसकेक आशिल्ले. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन प्रधानमंत्री मोदीक पत्र बरोवन खासा अधिवेशन घेवचे म्हण मागणी केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. भारत पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर एमपीएन सुरक्षेच्या नजरेन सेक्युरिटी टायट केल्या. मरीन सेक्युरिटी मार्सेक लेव्हल 2 मेरेन वाडयली. सायबर कम्युनिकेशन सेक्युरिटीचेर भर दिला. इंटर एजन्सी कोऑर्डिनेशन वाडयला. पेट्रोलिंग बोट, टँक आशिल्ल्या सुवातींचेर खंय चड सेक्युरिटी. केंद्राच्या निर्देशा उपरांत सेक्युरिटी रिव्ह्यू. की खंय तरी मार्सेक लेवल 2 म्हणजे मरीन सेक्युरिटी म्हणटा ताका, मरीन सेक्युरिटीचे मार्सेक म्हणटा ते मार्सेक लेवल 2 खंय घालपाक तांकां आतां डायरेक्टीव आयिल्ले आसा. जे आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा तातूंत भितर मार्सेक लेवल 1 टू मार्सेक लेवल 2 हें करूंक जाय अशें पोर्टांक सांगिल्लें आसा. फॉर ऑल द टर्मिनल्स आनी शिप्स तांचें हेंय म्हणणें आसा की पोर्ट फेसिलिटी सेक्युरिटी तातूंत भितर पेरिमीटर सेक्युरिटी म्हणजे पेरिमीटर सेक्युरिटी वॉल, बार्ब वायर, फ्लड लायट्स, अलार्म, हुटर, सेक्युरिटी मेजर्स हे सगळे एंट्री एंड एक्झिट पॉयंटाक घेवचे पडटले. एडिशनल तांकां सर्विलन्स घालपाक लायल्या आनी सेक्युरिटी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड झोन्स हे डायरेक्टीव एमपीटीक आयिल्ले आसा. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की वॉटर सायडीच्यानूय तांकां सेक्युरिटी घेवपाक लायल्या आनी पेट्रोलिंग बोट ही मेन तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की तांकां इम्प्लिमेंट करपाक लायल्या. खंय तरी पोर्टान भितर खंय डिजास्टर जावचो न्ही, खंय एटॅक जावचो न्ही हाका लागून ही सेक्युरिटी वाडोवपाक लायिल्ली आसा. दुसरें आमचे कडेन कळून आयिल्लें आसा की एक कार्गो सेक्युरिटी म्हणजे स्टोरेज टँक फार्म्स, स्ट्रॅटेजीक रिजर्व्स ह्या जाग्याचेर तांकां एडिशनल सेक्युरिटी घालपाक लायल्या. आनी तांच्यांनी सांगलां की एमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस ड्रील ही करची पडटली रेग्युलरली. आनी इंटर एजन्सी कोऑर्डिनेशन म्हणजे शिपींग एजन्सी जावं पोर्टान जावं खंयची बोट येता थंय सगळी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. सायबर सेक्युरिटी एक मेन लावपाक लायल्या, कम्युनिकेशन सिस्टम सेक्युरिटी लावपाक लायल्या आनी कंप्लायन्स विथ रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क जे आमी इन्फॉर्मेशन आमकां जेन्ना आमी काडलें आमचे कडेन सद्याक जे पॉयंट्स आयिल्ले आसा सेक्युरिटी ऑडिट बाय IB एक्सटर्नल एजन्सी आनी पेंडींग ऑब्जर्वेशन हें तांकां करपाक लायिल्लें आसा. वास्कोच्यान पुडण मिडिया खातीर विक्रम नायक. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन ऑपरेशन सिंदुरा विशीं जागृताय करपाक सर्व धर्म प्रतिनिधीची बसका घेतली. बसकेक हिंदू, क्रिस्तांव, शीख आनी मुस्लीम धर्माचे फुडारी हजर आशिल्ले. सगळ्यांचो शांतिकाय राखपाचो उलो राज्यपाल उलयला. मुख्यमंत्री म्हणटा ही लढाई खंयच्याच धर्माच्या विरोधात ना, ती आतंकवादाच्या विरोधात. सर्व धर्म सम्मेलन we have conducted here. Of course, 10:30 I informed all they are prepared to dedicate for the national cause, and in this attack, unethical, unwarranted, and without any moral justification, Pakistan is doing this against the same the people from all walks of life. They are prepared to extend their full support to our leadership for the nation, Narendra Modi and Amit Shah ji. Honorable Governor Governor of Goa,
उन्होंने जो आज सर्वधर्म सभा जो देश प्रथम इस तत्व का आयोजन किया था, इस सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। इस सभा में हिंदू धर्म से ब्रह्मेशानंद स्वामी जी आए, उन्होंने शांति मंत्र दिया और देश के लिए हम सब खड़े रहेंगे ये भी बात की। फादर नोएल यहाँ पे थे, इन्होंने द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द नेशन उनकी बात कही है। यानी अपने देश के सैनिकों के प्रति बल देने के लिए, देश के सैनिकों के प्रति ताकत देने के लिए इस सभा का आयोजन यहाँ पे किया है। अभी तक ये लड़ाई जो है ये किसी देश विरोधी नहीं, धर्म विरोधी नहीं, ये लड़ाई यानी टेररिज्म के विरोध में है। ये लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर यानी जब तक चलता रहे इस पूरे ग्लोब का आतंकवाद खत्म होते तक इस ऑपरेशन सिंदूर चलता रहे। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीन महत्वाचो निर्णय घेतला। जात्रे खातीर आता धोंडाक नाव नोंदणी करची पडटली। 2 फोटो आनी वळखपत्र दिवचे अशें देवस्थान समितीन कळीत केलां। मजगती फॅक्ट फायंडींग समितीन बिरेस्तारा दिल्ल्या रिपोर्टाचेर आयतार मेरेन सरकार कडच्यान अधिकृत म्हायती ना। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीन एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। जात्रे खातीर आता धोंडांक नाव नोंदणी करची पडटली। तांकां 2 फोटो आनी वळखपत्र दिवचे अशें देवस्थान समितीन कळीत केलां। प्रुडंटान ह्या पयलीं नोंदणी करची म्हूण रिपोर्ट केल्लो, आतां नोंदणी जातली। नोटीस उद्देश म्हणजे एक्चुअली आम्ही पहिली पासून आमचे हे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जाता नवीन धोरणाचे ते आमचे कडेन रिकॉर्ड आसतात बुकाचेर, म्हणजे पावती बूक सगळं तेंचेर। पूण कितें आहा डिटेल्स आमी काय कोणाचे धरून ना, कितक्या पुरती पेमेंट केले रसीद काडली जाली सोंपलो विशय। म्हणटकच कितें आसा की आतां जो हो हादसो जालो न्ही तेन्ना आमकां दिसलें कितें प्रत्येकाचो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसूंक जाय। काही येता कदाचित काही गोष्टी घडल्यो तर आमी प्रत्येक इन्फॉर्म करूं शकता। त्याच बरोबर आमी कितें आहा की आमचो माणूस असो आसा विचार की सगळ्या धोंडांक हे सगळें जाल्या नंतर रजिस्ट्रेशन जाल्या नंतर सगळ्या धोंडांच्या तळाचेर वचपाचें। अदरवायज कितें आहा तांकां प्रत्येक धोंडाक हांगासर एक जॉयंट मिटींग अशी सगळ्यांक प्रत्येक गांवचे 2-2 जावं 4 कोण रिप्रेझेंट करता पळय तांकां आपोवपाचें आनी तांकां हो हें कितें घडलां ताच्या संदर्भात चर्चा करपाची तेंचे कडेन। आनी हितूनसून तांकां एक काही गोष्टी समजा ताका मनीस म्हणजे परफेक्ट नासता चुकतात तेन्ना तरी तांकां तेंच्यांनी आतां कितें आहा काही वेळार कितें आसता की जणूय मातशें कितें बोवाळ करता आनी अशें आयकूंक येता काल आमी जेन्ना विचारपूस करपाक गेले तेन्ना। सो अश्यो गोष्टी घडोवंक जायना, ह्या खातीर आमी त्याच बरोबर बाकीचे आमी तांकां एक अंडरस्टँडींग म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करपाचें आनी तांकां तेंचे कडेन संपर्क चालूच दवरपाचो हो विचार आसा आमचो। फॅक्ट फायंडींग समितीन 6 दिसां उपरांत आपलो रिपोर्ट सरकारा कडेन दिलो, मात रिपोर्टांतले फायंडिंगाचेर सरकारा कडच्यान अधिकृत म्हायती आयतार मेरेन तरी दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। दर्यादेगेर आनी गांवांत खंयच रशियन भाशेंतले बोर्ड नाकात मोरजे ग्रामसभेत थळाव्यांनी विशय काडलो। गांवांतल्या रस्तो रुंदीकरणाक विरोध, दर्यादेगेर पार्किंग वेवस्था कायदेशीर करात म्हूण मागणी। मजगती साश्टीच्या कामोर्ली प्रदूषण मायग्रंटाचे विशय मुखार आयले। नावेली ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर, उपसरपंच ग्रामसभा चेअर करता म्हूण थळाव्यांचो विरोध। ग्रामसभा फुडें धुकल्ली। गोंयभर ग्रामसभा दर्यादेगेर आनी गावात खंयच्याच रशियन भाशेतले बोर्ड नाकात मोरजे ग्रामसभेत थळाव्यांनी विशय काढलो। सरकार इतको सक्षम आसा की तेंच्यांनी तेंचे ते मिसअंडरस्टँडींग जे कितें आसा ते तेंचे क्लियर करता। जर तांकां कोणाक पर्सनली दिसता की खरेंच बाबा ऑब्जेक्शन आसा अशें न्हू की बाबा हांव त्या भागाचो प्रतिनिधी पार्किंगाच्या विशयार, सो हांव मागता की तेंच्यांनी दोगांयनी बसून एक कितें चर्चा करची आनी जेन्युअन जे सोल्युशन आसा तें करचें आनी लिगल पद्दतीन करचें। सर आमी आतां ग्रामसभा जाली, आतां ग्रामसभेकूय आमी आन्सर केला। आमी भायर ट्यूजडे म्हटल्यार आमी रशियन बोर्डाचे जेंचे कोणाचे रशियन बोर्ड आसा पळय आमच्या सुपरवायझराक धाडून आमी सर्वे करता आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटा आनी ते आमी सोमते तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेच्या प्रॉपर्टीन आसले सुद्दां जाल्यार वी हॅव टू गीव नोटीस। तो नोटीस दिवन तांकां आमी ते बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश, हिंदी, मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें। कारण आमी ज्या देशांत रावतात त्या देशांत आयज आमकां अभिमान आसा, कारण ज्या देशांत ट्युरिस्ट येता म्हणून आमचो ब्रँड मोरजेचो स्पेशली ब्रँड आनी बटर जाता। आयज ओवर कायंड ऑफ सिच्युएशन आसा, पूण जेन्ना इंडियेच्या बद्दल अभिमान आसता तेन्ना आमी तांकां सगळे सिर्कमस्टन्सीस फेस करपाचो आमकां हें आसपाक जाय। साश्टीच्या कामुर्ले प्रदूषण परप्रांतीयांचे विशय मुखार आयले। First thing was we discussed regarding the migrants. There were applications saying like there are a lot of migrants staying in our village. So what action has been taken against them?
We already made an application to the police as well, and last 2 to 3 months before we had done a survey regarding like where they are staying, regarding the owner, survey with the owner and the migrants as well. डायरेक्ट पंचायतीन एक सर्क्युलर येयलो आहा जे रोड सायड जे कंपाउंडा वायर जी झाड रोयलो हाय ती मातशी सो बेस्ड ऑन दॅट एन ग्रामसभाचे रेजुलेशनांचेर आमी लोकांक नोटीस सर्व केल्या की तुमी झाडां काडची सो दॅट फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावचें. न्हावेले ग्रामसभेत सरपंच गैरहजर, उपसरपंच ग्रामसभा चेअर करता म्हणून थळव्यांचो विरोध, ग्रामसभा फुडें धुकल्ली. चार्ज दिली डेप्युटी सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंच वॉज द प्रिसायडींग ऑफिसर प्रिसायडींग द ग्रामसभा मिटींग. अकस्मात 4-5 जाणांनी पोस्टपोन कर म्हणली म्हणून मिटींग पोस्टपोन केल्या विदाउट सायटींग एक्ट. आतां ही ग्रामसभा इज फंक्शनल अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट. सो हे एक्टा प्रमाणे अंडर वीच सेक्शन सब सेक्शन ही पोस्टपोन करूं जाता कांयच अनाउन्स करूंक ना ना म्हूण सांगूंक ना. सो म्हाका दिसता देर इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ दीस गोवा पंचायत राज एक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा राती कासारवरणे जाल्ल्या अपघातात हाळी चांदेलचो सुहास नारुलकार सोंपलो. तो राती घरा वतना फुडल्यान येवपी कारीन रॉंग सायडीन येवन ताका मोखलो. सुहास आगताक गेलो. कार चलोवपी ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडलो तपास चल्ला. मजगती धारगळे आनी एक अपघात. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. नमस्कार. कासारवणे पेडणे हांगा राती एक एक्सिडंट जाला आनी ह्या एक्सिडंटान सुहास नारुलकर हो युवक जो आसा हो तरणाटो जो आसा ताका मरण आयिल्लें आसा. इन्सिडंट अशें आसा की एक 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरीन वता आसतना 4 व्हिलर खंय तरी रॉंग सायडीन आयले आनी एकदम डॅश जाले आनी सुहास नारुलकर हो जाग्यारूच पडलो आनी ताका मरण आयलें. एकंदर एक्सिडंटाचें जें प्रमाण आसा वाडत आसात. खंय तरी ओवर स्पिडीन आनी त्याच बरोबर रॉंग सायडीन जेन्ना गाडी वयता अशें एक्सिडंट जाता आनी अशेंच काल राती घडले आनी कासारवडणे पेडणे हांगा एक्सिडंट जाला आनी ह्या एक्सिडंटान सुहास नारुलकर हो जो तरणाटो आसा जाग्यारूच ताका मरण आयिल्लें आसा. मजगती धारगळी 2 खांब्याकडे आनीक एक एक्सिडंट. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. 2 खांब धारगळ हांगा एक्सिडंट जाल्या सुमार 3 सुमार एक्सिडंट जाले. 4 व्हेइकलाच्या भितर झाल्या. एक गाडीन ब्रेक मारल्या कारणान फाटले 3 जे व्हेइकल आसा तांच्यांनी ब्रेक मारल्या आनी एकमेकांच्या गाडीक लागून गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा. खंय तरी मायनर इंजुरी आसा. खंय तरी ह्या जाग्यार फ्लायओव्हर जावपाचें आशिल्लें आनी हेची फॉलोअप आमदार करता म्हणटा पूण अजून कांयच खबर ना हेचे फॉलोअप खंय मेरेन पावलें आनी कितें जालें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. एप्रिलांत पडिल्ल्या अवकाळी पावसान गोंयच्या शेतकारांचें लुकसाण. दिवचल, केपें, तिसवाडे आनी फोंड्या वाठारांत 10 हेक्टर जमनीचेर आशिल्ल्या शेतकारांचे मिरसांगेचे पीक खंय पिड्ड्यार. शेतकी खातें तांकां आर्थीक मजत करतलें. संचालक संदीप फळदेसाय उलयलो. आडसरांक चड दर मेळपाक लागिल्ल्यान नाल्लाच्या पिकार खंय परिणाम. एप्रिलांत लागिल्ल्या पावसान लोकांच्या मिरसांगांच्या मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. दिवचलच्या शेतकारांचें लुकसाण जाल्लें म्हूण ह्या आदी प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. मार्चाच्या लास्ट वीक म्हणजे साधारण एक 28 मार्च तशेंच 7 एप्रील, 8 एप्रील आनी 9 एप्रील ह्या 3 दीस आमच्या गोंयांत अनसिजनल रेन्स जाले आनी ताका लागून थोडेशे जे पळय चिलीज प्लॉट आसले फार्मराचे ते इफेक्ट जाले. शेतकरी आदार निधीच्या अंडर आमी शेतकारांक कॉम्पेन्सेट करता. ते सादारण बिचोली, पोंडा, तिसवाडी आनी केपें तालुक्या भितर अशी प्लॉट लोकांचे डॅमेज जाले आनी शेतकारांक लुकसाण जालें. आनीक अशें आमचे कडेन सादारण 106 एप्लिकेशनां आमचे कडेन आयले कडेन आसा आनी टोटल एरिया जी पळय डॅमेज जाल्या ती सादारण एक 10 हेक्टर एरिया ती आमी कन्सिडर केला तेंची फॉर पेईंग कॉम्पेन्सेशन अंडर शेतकरी आधार निधी. टेंडर कोकनाटाक लागून खंय नाल्लांच्या प्रोडक्शनाचेर परिणाम जाता. गोंयांत खुबशे ट्युरिस्ट येतात ताका लागून नाल्लांची मागणी वाडल्या. आतां फाटल्या 1-2 वर्सांचो जर आमी आंकडो जर काडलो जाल्यार गोंयांक ट्युरिस्ट खूब येवपाक लागल्या. म्हणजे पयलीं आमचे फॉरेन ट्युरिस्टच आसताले
आतां आमचे लोकल ट्युरिस्ट म्हळ्यार इंडियन ट्युरिस्ट खूब येता. सो जेन्ना नंबर ऑफ ट्युरिस्ट गोंयांत वाडटा तेन्ना तेंचे जे पळय फूड कॅटरिंग जे पळय आसा ट्युरिस्टा खातीर तें ऑटोमॅटिकली वाडटा. नाल्लाचो रिक्वायरमेंट वाडलो. नंबर ऑफ नट्स जे पळय हॉटेलांनी बी लागताले ते वाडले. एक जालें. टेंडर कोकोनट काडून विकपा लागले. सो टेंडर कोकोनट कित्याक काडटा की तांकां ट्युरिस्टां सायडीच्यान ट्युरिजमा सायडीच्यान डिमांड आसा टेंडर कोकोनटाक आनी टेंडर कोकोनटाक रेट बरी मेळटा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. स्मार्ट सिटी मिशना खाला पणजेत जाल्ल्या कामांची एकार एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. पणजे बाजारात फुटपाथेर घाल्ल्या टॅक टायलां मदीं इलेक्ट्रीक पॅनल घाला. कोणाक दिश्टी पडना तांच्या अदमासा खातीर फुटपाथेर हे टॅक टायल घाल्यात. मात ह्या टॅक टायलाच्या अदमासान गेल्यार इलेक्ट्रीक पॅनलाक आदळपाची परिस्थिती. सध्या आसा पणजे बाजारा वटेन जाल्यार आमी हांगा पळोवपाक शकता की हांगा स्मार्ट सिटीन जे फुटपाथ केल्ले ह्या फुटपाथार तेंच्यांनी एक अशी बरी गजाल केल्ली ती अशी की जे विज्युअली इम्पेर्ड आसता त्या लोकांक खातीर जे टॅक्टायल्स आसता हे आमी पळोवपाक शकता जे आमी हांगा सकयल पळय तांकां टॅक्टायल्स म्हणटात. हे टॅक्टायल्स जे आसा ते स्मार्ट सिटीन घातले कारण ज्या लोकांक दिश्टी पडना त्या लोकांक खातीर हे टॅक्टायल्स आसता ते घालतात. कारण जेन्ना तुमी अशा तरेन फुटपाथार चलतात तेन्ना फुटपाथार तांचे कडेन जी वॉकिंग स्टीक आसता जे विज्युअली इम्पेर्ड आसता तांकां हे जे टॅक्टायल्स आसता ते सेन्स करून चलपा खातीर आसता. कारण तुमी फुटपाथार चलता आनी तांकां कळपाक जाय की खंयच्यान फुटपाथ आसा. तितून तुमी जर एक गजाल लक्षांत घेत जाल्यार आमी पळयतले की हे टॅक्टायल्स अशे हांगा जर तुमी फुडें फुडें चलत वचत जाल्यार हो मदींच वो इलेक्ट्रिसिटीचो हो पॅनल हांगासर आसा. हे जे टॅक्टायल्स आसा ते टॅक्टायल ते वापरून ते आपली वाट काडीत वता. तांकां एक्चुली कांय नुकसान जावपाक जायना. तांकां सारकें कळपाक जाय की हे रस्तो खंय वता जाल्यार फुटपाथ खंय वता तेजे खातीर हे टायल्स आसता. पूण थंय मदींच तुमी काडटा आनी असली पॅनलां घालता जाल्यार फाल्यां ह्या लोकांनी करपाचें कितें? तुमी तांच्या फायद्या खातीर गजाली करता काय तांकां नुकसाना खातीर? कारण इलेक्ट्रीक पॅनल आसा ते पॅनलाक धोको जावंक शकता. थंय बरयला थंय डेंजर म्हणून आसा. जे लोक विज्युअली इम्पेर्ड आसा तांकां ते कशें कळटलें की जेन्ना तुमी अशें जे टॅक्टायल तेंचे खातीर घालता की तेंच्यांनी बरे भशेन हे फुटपाथार वचप आनी थंयसर मदीं हे घालता. अश्यो चुको खंय जर जाल्या त्यो दुरुस्त करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. भारतीय जनता पार्टी एक फामील म्हणटा जाल्यार फामिलीचो दरेक घटक सुखात रावप गरजेचें. प्रत्येकाक आलाशिरो जाय ते नदरेन काम जावपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आयतारा सांखळे भाजप मंडळान गरजूंक घरां बांदून दिवपाची मोहीम हातान घेतल्या. आज मुख्यमंत्र्यान 3 घरांचो बुन्यादी फातर घालो. लोक मुख्यमंत्र्याचे उपकारी. सांखळे भाजप मंडळान गरजूंक घरां बांदून दिवपाची मोहीम हातात घेतल्या. भारतीय जनता पार्टी एक फामील म्हणटा जाल्यार फामिलीचो दरेक घटक सुखांत रावूंक जाय. प्रत्येकाक आलशिरो जाय ते नदरेन काम करपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आनी मनशाक म्हणजे जशें घर नोकरेची गरज आसा तशी घराची गरज आसा. एकटो बांदिना तर आमी सगळे जाण मेळोन बांदता. त्या खातीर प्रत्येकानी आपुणून कितें जें शक्य आहा आपल्याक ती मदत करप गरजेचें आसा. मेजर मदत जरी दोतोरान केल्ली आसत तरी दोतोर एकटो बांदिना. हांवें कित्याक सांगता, आमी जेन्ना सगळे जाण हांगासर हजर आसा आनी जेन्ना आमी सगळे जाण कॉन्ट्रिब्यूट करतले आमकां आमची भावना क्रिएट जातली की हय आमी गांव म्हणून ताका मदत केल्या आनी ही भावना प्रत्येकाच्या मनात क्रिएट जावप ही गरजेची आसता. तो जे म्हणजे समाजातलो शिवण घरा ह्या पावसात जर ते घर उरलेलें जाल्यार केन्नाय ऑटोमॅटीक पावसानूच ते घर पडूंक शकतालें आनी पडलें जाल्यार जिवीत हानी जावपाक शकतली. आमकां ती जिवीत हानी नाका जाल्ली म्हणून तर म्हणजे तेंच्यांनी दोगांयनी म्हाका दाखयलें ते दिसात हांवें सांगलें की सर्वतोपरी ह्या घराक भारतीय जनता पार्टी सांखळी मंडळ
म्हणून आमी मदत करतले. आमी जर फॅमिली म्हणटा आसत जाल्यार त्या फॅमिलींतल्या एखाद्या घटका खातीर मदत करपा खातीर आमी सगळे जाणी फुडें येवपाची गरज आसा. आमकांय केन्ना ना केन्ना तरी कोणी मदत केला ती मदत आमी पास ऑन करपाचें, म्हणजे देणाऱ्याने देत जावे एक दिवशी देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. लोक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकारी. जोपर्यंत दोतोरा त्यांना कोणाक पिवपाची गरज ना. कुटुंबीय खरेंच गरजेचे, तांकां घर सामकेंच करत जातली दुरुस्त गरजेचें. आनी दोतोरांक तांकां पळयना फुडेंच म्हाका एकदम तापोवन सुद्दां काडलो. हे तूं कितें पळयता काय म्हणून ही एक गरज आसा, हांकां तुवें पयलींच हें करूंक जाय. डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जेन्ना हरवळ्या येवपाक सुरवात केली तेन्ना तांचें एक स्वप्न आशिल्लें की बाबा ह्या गांवा खातीर म्हजे कडल्यान कितें तरी करपाक जाय. जाल्यार म्हाजी एक इच्छा आसा की ह्या गांवाचो विकास करतलो, ह्या गांवाच्या तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाक जाय, जाल्यार कितें करपाक जाय. इतलो सिरियसली विचार दोतोरान केलो. हे दोतोराचे हांव उपकार जाता. कितें जाल्लें म्हणजे कशें घर कितें घर कोसळ्ळें म्हाजें. तुमी म्हणजे काम कितें करता? काम हांव कॉन्ट्रॅक्टराक केदें म्हळ्यार पूण म्हाका तेणी पास वताना तसो हें करून दिलें, आसरो कसो करून दिलो पुरो म्हाका. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आज संवसारीक मातृत्व दीस. मणिपाल हॉस्पिटलांत संवसारीक मदर डे निमतान सेलिब्रेटिंग द वुमन हू शेप्ड अस ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें. शिकेरे ताज रिसॉर्टांत ही कार्यावळ जाल्ली. प्रेग्नंट बायलां खातीर फोटोशूट सर्त. जैतिवंतांक तांच्या डिलिव्हरीचेर खंय डिस्कावंट. आज संवसारीक मातृत्व दीस. शिकेरे ताज रिसॉर्टांत मणिपाल हॉस्पिटलांत संवसारीक मदर डे निमतान सेलिब्रेटिंग द वुमन हू शेप्ड अस ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. प्रेग्नंट बायलां खातीर फोटोशूट सर्त. जैतिवंतांक खंय डिलिव्हरीचेर डिस्कावंट. Thank you Manipal Hospital, thank you doctors for taking care of me, and I have a shock but I'm a winner. I'm first time in such a cute event in my life, and I was very excited last 2 days. I was very worried, and now I'm very very happy. Thank you for this day. To congratulate Manipal Hospital for organizing this amazing event for all the mothers on the occasion of Mother's Day. So first of all, I wish a very happy Mother's Day to all the mothers there, mothers who are and mothers to be. So here we have a full-fledged brand new women and child wing dedicated to all the women and the mothers to be. It's a fully equipped center enabled to handle high-risk pregnancies, low-risk pregnancies with all the facilities available in a very upmarket and a very luxurious setting. So come experience a new and a safe and a very uplifting and a very happy motherhood experience at Manipal Hospitals, Goa. On behalf of Manipal Hospitals, I wish all the moms, to-be moms, a very happy Mother's Day. We hosted a small program today for to-be mothers and at Taj Village, and we had good number of participants who actually contributed a lot of their thoughts, how they feel as mothers, how they feel as to-be mothers. So it was a great program, and Prudent being our partner, thank you so much for being with us. Taj Village hosted this program for us, and Big FM being our radio partner. Bureau Report, Prudent. कोणूय रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना दिसल्यार पुलिसा कडेन कागाळ करची, ताका अटक करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमा वांगडा स्वच्छ गोंय करतले जाल्यार ठाम पावलां उखलपाची गरज म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमोण्या पंचायत घराच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीत उलयलो. प्रत्येकान घरांतलो कोयर पंचायती कडेन दिवचो, पंचायत विलो लायतली, मुख्यमंत्री उलयलो. रस्ते कुशीक कोयर उडयतल्यांक मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. कोणूय रस्ते कुशीक कोयर उडयतना दिसत जाल्यार पुलिसां कडेन कागाळ करची, तांकां अटक करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. त्यांच्याकडे कोयरूच दिवपाचो हांव म्हणटा आनी कोयरूच दिता. कितें आसा ना तो सगळो कोयर, इन्क्लुडींग घरांतले पाळयले फर्निचर सुद्दां ते रस्त्यार उडोवन वचपाक सगळो कोयर दियात. तांकां कितें करपाचें आसा तें करूनी. त्या कोयरा पासूनय पयशे मेळटा, तो कॉन्ट्रॅक्टर पळयतलो कशे पयशे करपाचे. तेजी चिंता तुमी करूं नाका, ओके. तेजी चिंता तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी पंचायत पळोवनी. सगळो कोयर जर दिलो जाल्यार गांवांत कोयर रावचो ना. आनी दुसरी मोठी गांवांत जर कोण कोयर हाडून उडयता आनी तुमकां दिसलो जाल्यार थंयच रावा आनी ताका विचारा, पुलिशेक फोन करात, तेजी गाडी अरेस्ट करूंक जाय. म्हणजे सरळ म्हणया आमी आमचो
आमचो गांव जर नितळ दवरता आसत जाल्यार दुसऱ्याकूय आमच्या गांवांत कोयर हाडून उडोवचेली आनी उडोवपाक आमी दिवचे ना हें आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आणि आयचे बुलेटिन सोंपच्या आदी पळोवया अंत्रूज म्हालात नागेशी जावपी जागोर उत्सव. जागोरात वेगवेगळी सवंगां घेतिल्ली पात्रां पळोवपाक लोकांची घे गर्दी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.